घेऊन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोज मी दायरा राखूया. चिटचॅट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, तुमी जाणा ह्या दिसांनी कोरेजमाचो काळ सुरू आसा. गांवांनी कोरेजमाचे तियात्र दाखयता. तशेंच एक बरी मेसेज घेवन तुमी तुमच्या घरा परतता. ह्याच निमतान आयज हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा फादर डॉयलाचो. तियात्राचें नांव प्रवादी. तो चलात मेळोया प्रवादी ह्या तियात्राच्या वांगड्याक. चलात तर. सुरू करतात या कोरेजमाच्या काळाची धर्मीक दाखोवन प्रवादी. इश्टानो, प्रवादी ह्या तियात्राचो आमचो रायटर आमच्या सांगाताक आसा फादर डॉयल. पोलीस सद्याक फादर येवकार तुका चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन. आनी कोरेजमाच्या काळार जायतीं वर्सां तूं तियात्र घेवन येता. लोक उमेदीन रावता तुजो तियात्र पळोवपाक. म्हणटकच ह्या वर्साचो तियात्र प्रवादी हातूंतल्यान तूं लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदता? पयले सद्या प्रवादी आमी आमच्या आदल्या काळांत जायते प्रवादी मेळटात. तांचें जिवीत नियाळून पवित्र स्नाना वरवीं देवान आमकां प्रवादी कार्यांत वांटो दिला. ही मातशें जागृताय हाडपा लोकां मदें की आमी प्रवाद्या भाशेन जावपाक हो संदेश हे प्राचीत काळांत आमी हाडला. फादर, एवरी टायम तूं डिफरंट टॉपिक्स आसता तुजे, डिफरंट प्लॉट्स घेवन येता. म्हणटकच लोकांनी तुका कसो मानून घेतलो? कोरेजमाच्या काळांत आनी हे देवाचे तियात्र म्हणटच देवाचे नियाळ करपाक लोक मानून घेता आनी लोक रावता हे भाशेन बिब्लिकल कितें कोत्तो काय म्हण. सो तेका लागून आमी ते वेगळे वेगळे विशय घेवन येता. कोरेजमाच्या काळार जायते लोक कोरेजमाचो तियात्र गांवांत आसा म्हणल्यार देवाचें तियात्र म्हणून एक क्वेश्चन मार्क येता. म्हणटकच तुमी तांकां मनोरंजन दिवंक कशें वावुरता? देवाचो तियात्र म्हण आनी स्पेशल कांय ना तितून. ओन्ली आमी चड बिब्लिकल बायबला वयलें लोकांची विसर पडटा तें जागृत करप. आनी न्हेय आनी आमकां कांय शिकयनाय, सगळें बायबलार आहा न्हू तेंच आमी दाखयता. देखीक आमकां फारिज्यो केला आमी एक पाटी फुंक्या गेमो केलो, एक पाटी हांव सायबा पलतडी वेता देवा बली वयताय ते हे भाशेन. आनी एक पाटी आमी नियाळ केला प्रवादीच्या बायबलां आहा तेंच मातशें जागृताय हाडपा आमी. फादर, सिनींग कितलें म्हत्व तूं दिता? कित्याक एवरी पड्ड्या पयलीं तुज्यो सिनी आसता म्हणटकच त्यो लेंथ एंड शोआन कितलो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता? तेजेर आदारलो आहा. बायबलाच्या आदारून आमी प्ले बसयताय. म्हणजे फर्स्ट हायलायट आमी बायबल सीन कोत्ताय, मागीर तेजे येदो लाफ्टर येवपा कॉमेडी आनी मागीर ती आमगे जिवितां कितको रिलेट जाता. सो आमगे तियात्र हे भाशेन नियाळटा बायबल, मागीर आसोन लोकांकूय मातशें कितेंय दिवप आनी मागीर सादें आमगे जिवितांत कितें जाता तें आमी मांडून हाडटा हे भाशेन. कितली क्लीन कॉमेडी आसोंक जाय जेन्ना लेंथ सिजन आसता तेन्ना? लेंथ जावं दुसरें खंयचेंय सिजन जावं लोक येता भुरगीं येताय म्हणजे कॉमेडी क्लीन आसूं जाय सदां. मातशें बऱ्या पडटा. जायत भाशेन आसोवपा जाता लोकांक. तेका लागून तें जाण एकल्या डायरेक्टराची आहा. जेन्ना लेंथ सिजन आसता तेन्ना जायते एक्टर्स तुमच्या मदेकाल आसता. म्हणटकच तुमकां कितलें सोंपेपण मेळटा हो तियात्र फुडें व्हरपाक? हांव पयलीं सुद्दां सगळे म्हगे आख्खे ट्रुपा देव बरें कर म्हणटा. तें कमिटमेंट आहा सगल्यांक. ते डेडिकेशन आसतना देखून हे आपणा काम सोडून हो देवा वावर परगोटणी अशी ते सगळे येता. हें तेंगे मन सगळ्यांक हांव काळजांतान म्हणजे एक्टर्स आहा, म्युजिशियन आहा, बॅक स्टेज एक आमगे फॅमिली कशी ती देवाचो वावर परगोटपाक. हेका लागून हांव सगळ्यांक म्हणजे फामाद डायरेक्टर रायटर दुसरे सगळे व्हडले व्हडले तियात्र आसात तांकांय देव बरें कर. फादर, एक प्रश्न हांव तुका विचारूंक सोदता. तुज्या वांगडा जेन्ना आमी हो तियात्र पळयता जायतीं भुरगीं वावर करता तो दिसून येता. म्हणटकच तांचो मोग ह्या तियात्रा ओदीक जावं तुज्या बरोबर वावर करपाक कशे भाशेन आसा आनी कशे भाशेन कान मारून ती वावर करता? आमचो मिनिनो जेजूस कला एसोसिएशन म्हूण ग्रूप आहा. आतां आमकां 13 वर्सां जालीं, 15 जालीं वर्सां. आमी भुरग्यांक वयर काडटात कॉम्पिटिशन शोआंक बी आनी ते भुरग्यांकूय आमी ट्रेन करून मागीर ते प्रोफेशनल तियात्रांक घालून वावरतात. जावं म्युजिका वाटेन जावं एक्टिंगा वाटेन. सो तेंकांय बी ट्रेन करप, वर्कशॉप करप तियात्र एकेडमी आनी हे भाशेन आमचे माचयेर नये नये कलाकार जे आनी हांव देव बरें करून म्हणटा आमचे सिनियर आर्टिस्ट आहाय ते तांकां हेल्प कोताय. जायते आजी नये कलाकार आहाय ती तांकां ते तेंगे मार्गदर्शनाक हेल्प कोताय. देखून तांकांय देव बरें करून. प्रवादी ह्या तियात्रा वयर लोकांक आनी माणी मेसेज तुजी कितें दिवंक सोदता? आनी हाच्या तियात्राचे शो कितले जाले आमच्या ऑडियन्साक सांग. हय, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं प्रवादी
आमकां वांटो आसा. सो आमी हे हालीं जिवाळ कोत्ता प्रवादी म्हण. हे काय न्हू तो टॉपीक, पूण स्वता उलोवप, स्वता गोवाय दिवप, डेरींग जावप, आमी बिनलासो उलोवप, हें आमगे प्रवादीक कार्य. तितून व्हडलें कांय ना, तें सारकें आमगे सादें जिवीत स्वता प्रमाणे जिवंक हो आमचो संदेश. आयज सद्या आमचो हो 10वो शो आनी सगळे आमचे कडेन 28 शो सद्याक आहाय आनी हे फुडें जायत वयतले आनी जाते भशेन आमी फुडें वयताय. हांव खेरीत ही संदी घेवन प्रुडंट मिडिया देव बरें करूं म्हणटा तुमकां, तुमच्या चॅनलाक. तुमी आमचो वावर फुडें व्हरूंक आदार दिल्ल्या पासत काळजांत आनी आख्खे ट्रुपाच्या नांवान सगल्यांक देव बरें करूं. Teu baba, eu não vou negar. Ane, posso viver no teu toca. Posso por murcha, eu não mataro. Venha me molhar, tava. प्रवादी ह्या तियात्राचो मुखेली आयज आमच्या सांगाताक आसा. एक आमचो यादनीक भाव म्हणल्यार जाता फादर आमचो बेंजामीन. पयलीं सद्याक येवका तुका आमचे हे कार्यावळीन. फादर, हे तियात्र जायतीं वर्सां जालीं तुमी कोरेजमांक तियात्र दाखयता, लोकांक एक बरी मेसेज दिता. म्हणटच ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगचें? प्रवादी ह्या तियात्रांतल्यान आमी प्रवाद्यांचें जिवीत आमी माचयेर दाखयता आनी कशें बरी आयच्या काळार आमी सगळीं प्रवादी जे आपोवणें आमकां बावतिजमान मेळ्ळां तें आमच्यान जिवंक जाता. आमच्या भेसांतल्यान तें आमी दाखोड करता. लोकां नदरेक देवाचें तियात्र म्हणटकच लोक जायतो येता. एक पावटी देवाच्या तियात्रान म्हणटकच फकत देवाचें दाखयतलें अशें म्हूण एक तांच्या मनान एक प्रश्न उप्रासता. म्हणटकच तुमी ह्या तियात्रान लोकांक मनोरंजन दिवंक कशें वावुरले? आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केल्या आनी वेगवेगळो विशय ह्या माचयेर पावोवंक लोकां परी आमी प्रयत्न केला. आमचो न्हूच फकत धर्मीक दाखोवण कशी, पूण ह्या दाखोवणेंतल्यान आमी सगळे विशय एके तरेन गुंतल्यात आनी एक झेलो कसो ह्या माचयेर दवरला. तूं कितलीं वर्सां जालीं ह्या कोरेजमाच्या तियात्रांनी तूं भाग घेता आनी कशे भशेन तूं ह्या तियात्रांनी वावर करता? म्हाका दिसता 14 वर्सां तरी फादर डॉयला सांगता ह्या कोरेजमाच्या तियात्रांत आनी ताच्या दुसऱ्या तियात्रांनी आमी वांटो घेतला आनी आमकां अदीक उमेद भोगता. कित्याक ह्या वर्सा म्हाका दिसता दीस इज द 14th एडिशन ऑफ द लँटन तियात्र आनी तातूंत आमी एक मुख्य वावर करता. ओके, ताचे भायर तूं तुजें कांतारां म्हणटा म्हणटकच हो कांतारां गावपाचो गूण माचयेर तुजो सगळो लोक वाखाणटा. तुका आदिसान उमेद आसली कांतारां करपाची ओ अशें कितें? हांव आदिसानूच एक सिंगर. आय वॉज सिंगींग इन द सांत सिसिलिया कॉयर एट द राशोल सेमिनरी आनी जिवीतभर हांव म्हजीं कांतारां घडटां आनी माचयेर दवरतां. म्हजो संदेश लोकां पर्यंत पावोवंक आमी जायते भार घेता. आनी स्वते जी आमची आयची कार्यावळ पळयता ह्या कोरेजमाच्या काळार तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? हे धर्मीक दाखोवणे वरवीं प्रवादी ह्या तियात्रांतल्यान आमी लोकांक हो प्राचीत काळ अदीक कृपेचो, आशिर्वादान भरलेलो, नवसरणेचो आनी मन बदलोवपाचो आनी आमचें कार्य बेस बरे तरेन जिवंक आमी ह्या समाजाक प्रवादी जावंक आमकां सगल्यांक आनी तुमकां सगल्यांक एक आमंत्रण आनी इन्विटेशन. देव बरें करूं फादर. थँक्यू सो मच. Awartan magtolyak diu pauda Atun tu bauna Ai kate kobor sangram baba boinani Mota o marina कोंकणी माचयेवेलो एक नांवच तो कॉमेडियन म्हटल्यार सगळो लोक ताका वळखता. कॉमेडियन सेली आयज आमच्या सांगाताक आसा. सेलिबा पोलीस सद्याक आमच्या कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. प्रवादी ह्या तियात्रान भोव करून कोरेजमाचो काळ म्हणटकच तुमकां कशी उर्बा येता आनी कितल्या उमेदीन तुमी ह्या कोरेजमाच्या काळान लोकांक हांसोवपाक वावर करता? कोरेजमाचो तियात्र करपा म्हळ्यार एक उमेद येता आनी बरें दिसता
कित्याक कोरेजमांतलो तियात्र एक डिफरंट टायप आसता आनी डिफरंट म्हणलें जाल्यार कितें तितून चड देवस्पणी आसता. एक सीन दाखयता ती देवस्पणी आसता आनी इवन आमी एक कॉमेडी प्लॉट कोता वो कितें कोता सगळें देवस्पणी आसता आनी आमी इतले वर्सां आमी नाचतात आनी तेन्ना आमगेली ती कॉमेडी जावं प्ले जावं डिफरंट टायप आसता म्हणजे एक फॅमिलीशी आनी ते भाशेन आसता. बट हांव कोरेजमा तो तियात्र आमचो फादर डॉयल आलो हांव जालीं 4 वर्सां नाचता तेका एवरी इयर कोरेजमा हांव तेकाच नाचता आनी बरें दिसता एक उमेद दिसता आमी देवा तियात्र स्टार्ट कोताय म्हणटरीच नाचोंकूय उमेद येता आनी लोकूय आमकां बरो देवा मातशें बरी उमेद दिता. ताका लागून हांव म्हणटा हो तियात्र सगळ्यांनी चोयचो. 9 तारखेर आमगेलो मारगांव आहा 3:30 हॉलान कॉमेडी क्लीन आहा प्ले बरी आहा देवाची बऱ्यो सीन आसा देखून सगळे हांव गोंयकारांक मागोता हो तियात्रेन सगळ्यांनी रीत देखीचो तियात्र चोयचो. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. बरें दिसत म्हणपा लागले चेवपा गेले बरें म्हणटा मेकअप मान हाय काय बरें दिसता रेस्पेक्ट दिसपासून म्हणजे बरें म्हाका सारकें हितू बरें दिसले मागीर रेस्पेक्ट जावन घराक वचून उदो न्हावन भायर सरले तोंड चोवपाचें आमगे तिमाय बरें दिसता मेकअप पाताय मनशां बरें. आमच्या सांगाताक आसा जेनी. जेनी पयली सुवातेर फादर डॉयलाचो तियात्र कशे भाशेन तुका वेगळो लागता आनी जे कमर्शियल तियात्र तुमी कोत्ता ते वेगळे आसता म्हणटकूच तुका तुजे नदरेन डिफरन्स कितें पडटात? डिफरन्स हांव सीन आसता त्या तियात्रान सो आर्टिस्टांक चड टायम मेळटा न्हेसोंक दे गेट फ्री टायम ऑल्सो सो तांकां टायम मेळटा टू थिंक अबाउट दियर आउटफिट्स सो आय फील दॅट्स द डिफरन्स वी हॅव इन दीस शोज. निमाणी सुवातेर जी आमची आयची कार्यावळ ही पडयता तांकां तूं तुजी कोरेजमाच्या काळान एक मेसेज कितें दिवंक सोदता? येवन हो तियात्र पळोवचो आमकां सदांच डिफरंट मेसेज मेळटा दॅट इज नॉर्मल मेसेज बट कोरेजमाच्या तियात्रान वी गेट क्लोजर टू गॉड दॅट्स द ओन्ली सिजन आमकां देवाचे चड पळोवंक मेळटा शिकोवंक मेळटा दॅट्स अ गूड मेसेज एंड वी लर्न अ लॉट अबाउट द बायबल लायक आहा थोडे वोस्त म्हाका खबर नासले पूण जेन्ना हांव तियात्रान नाचपाक लागले सर्टन वर्सीस ऑफ द बायबल आमकां जाय ते आयकोंक मेळटा लायक पळयत पुस्तकां वयर. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट. वेलकम. फादर डॉयलाच्या तियात्रान सेनन बाब तूं ताका म्युजीक घालता हाचें म्युजीकूय तुवेंनूच बरयलां म्हणटकूच तुजो तेंको ह्या कोरेजमाच्या काळार कितलो आसा आनी कशे भाशेन तुमी वावर करता? पयले सुवातेर एक संदी मेवली म्हाका संदी दिली म्हणून हांव फादर डॉयलाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण हो वावर जो आसा कोरेजमाच्या काळार जो एक संदेश दिवपाचो लोकांक आमचे ओदिकून आमचे क्रिस्ती पोरजेक जो पळय संदेश ह्या तियात्रा वरवीं आमी दिवंक सोदता तो नॉट ओन्ली थ्रू एक्टींग बट ऑल्सो थ्रू सिंगींग आनी सिंगींग म्हटलें म्हणटोच आमचें संगीत तातूंत येता म्हणटोच संगिता वरवीं म्हाका जाल्यार अशें दिसता की आय एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ the group that is preaching the word of God. तर क्रिस्ती पोरजेक म्हणजे आमच्या लोकांक देखून आमचे क्रिस्तांव लोक जो आसा ह्या कोरेजमाच्या काळार कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय न्हूच कोरेजमाच्या काळार पूण इन जनरल बट कोरेजमाच्या काळार आमकां एक संदी मेळटा आमचें जें पळय भितर जिवीत कशें आसा तें इंट्रोस्पेक्ट करपाक आमचें जिवीत कशें आसा कशे भाशेन खंय आमी चुकता कशे भाशेन आमच्यांनी बदलूंक जाता तर हें सगळें आमचे भितर इंट्रोस्पेक्ट करपाक आमकां ही एक संदी कोरेजमाचो काळ म्हणटच ह्या शोवा वरवीं आमी ह्या लोकांक ही म्हणजे जागृताय आमी हाडटा लोकां मदें आनीक तो जेजूचो जो पळय संदेश आसा आनीक देवा बापाचो जो पळय संदेश आसा तो आमी लोकां मेरेन पावोवंक प्रयत्न करता ह्या शोवा वरवीं.
म्युझिक कितले इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता जेन्ना कॉरेजमाचे काळ किंवा कॉरेजमाचो तियात्र जेन्ना लोकांचे नदरे काडटा पळय तेन्ना म्युझिक ऑफकोर्स वन थिंग एज आय सी इज धर्मीक जेन्ना संगीत आमी म्हणटा डिवोशनल म्युझीक जेन्ना आमी म्हणटा अशें म्हटलेलें आसा की जो मनीस गायनान देवाची वाखाणी करता तो 2 पावटी देवाक वाखाणटा अशें म्हटलेलें आसा तर ऑफकोर्स आमी वाखाणी करताच देवाची आनीक एक संदेश जो आसा तो आमी गायनांतल्यान दिता हो तियात्र एक मॅसेज दिता पूण कांतारां जीं आसात तीं वेगवेगळ्या टॉपिकांचेर आसा तर वेगवेगळ्या टॉपिकांचेर आसात म्हणटच त्या कांतारांतल्यान जोण एकल्याक जोर एक आमचो ऑडियन्स आसता तांकां त्या कांतारांतल्यान एक मॅसेज पावता. आमच्या सांगात आसा फादर म्युझीक पयली सुवाते फादर येवकार तुका चिटचट ती कार्यावळीन कॉरेजमाचो काळ म्हणटकूच एक वेगळोच काळ तो चड करून आमी क्रिस्तांव लोकांक जावं जे तियात्र जाता ते वेगळे पद्दतीन जाता म्हणटकूच ह्या प्रवादी तियात्रा वरवीं तुमी लोकांक एक मॅसेज पावयता जाल्यार तुजो वावर तातूंत कितें? हांव फादर आमी मिस करता हांव देवाचे उतर पुरगोडटा रितीर करता दिसांनी पूण ह्या माध्यमांतल्यानूय तियात्रांतल्यानूय आमी लोकांक संदेश दिता कित्याक गोंयांत तियात्र म्हणल्यार आमचें काळजांतलें आनी पळय ह्या तियात्र प्रवादी प्राचीन काळांत जायते तियात्र आसा पूण फादर डॉयलान जायत्या वर्सांक तो कोत्ता ह्या वर्सा ताणें काडलें आनी जें कितें आयज वातावरण आसा त्या मनान धरून जे प्रवादीक वावर न्हयच एक पाद्री कसो पूण एक क्रिस्तांव कसो एक नागरीक कसो आमच्यान उलो आमचो ताळो उबारूंक जाय आनी क्रिस्तांवांक आमकां हें प्रवादीक कार्य आसा वायटाचेर निशेध मारूंक आनी बरें तें परगटूंक तर ह्या तियात्रांतल्यान आमी करता आनी तियात्रांत बरे आर्टिस्ट आसात तियात्रीस्ट आसात तांचें बरें वावर करून म्हाकाय बरें दिसलें आनीक ते ह्या संदेशान भाग घेतात आनीक हांव तियात्र जाला ते एकदम बरें जालें सगळ्यांनी आमकां वाखाणल्यात आनी बरो वयतात जावं कॉमेडी जावं बरें दिसता सगळे वस्तू कांतारां हे पाड सगळें सादेपणान आनी स्मुथली वयता आनी लोकांक लायक जाला आनी लोक म्हणटा बरो तियात्र. ह्या तियात्रान तुमी तिगूय यादनीक भाव करून तूं मागीर फादर बेंजामीन आनी फादर डॉयल एक त्रियो म्हणटा म्हणटकूच कितलो बरो तुमी म्हणटा आनी कितले उमेदीन हो तुमी लोकां नदरेक येता आनी लोकांनी कसो मानून घेतलो हय बरो म्हणटा आमी म्हणटा आमकां गूण आसात सिमनारीन बीन आमी करतल्यात तसल्यात कॉमेडी चाकिस्तांव पेदो कुजनेर आनी बरें दिसता म्हणूंक न्हूच आमी लोकांक हांसोवपाचें आमकां एक हातूंतल्यान मेळटा आनी लोकांकूय लायक जाला लोक आमकां परत परत हाडटा. देव बरें करूं. ऑल द व्हेरी बेस्ट फादर. थँक्यू सो मच. या थँक्यू. देव बरें. फादर डॉयलाच्या तियात्रा वयर झेवियर बाब तुका कितें सांगचें आसा? जायतीं वर्सां सावन तूं ताच्या तियात्रा कांतारां म्हणटा तुवें जें पळयलां जें तुवें ताचे नदरेक रावन अनुभवलां जें लोक तुमकां सांगता तुमकां जावं तुमच्या तियात्रा वयर फीडबॅक मेळटा ताचे वयर तुका कितें सांगून? खरेंच सांगतलो म्हणल्यार ह्या तियात्रा वयर जायते जाणांनी सांगलें तियात्र तितलो बरो इतली धर्मीक दाखोवंक इतली बरी दाखयल्या आनी ह्या तियात्रान सगळी मॅसेज आहा कांतारा सायडीक मॅसेज आहा कॉमेडी सायडीक म्हणटा दुसरी भाशेन पूण मेन पार्टी सायडीक मॅसेज आहा तो सारके लोकांक तियात्र एकदम बरो लायक जाला सो हांव म्हणटा चडान चड देव बरें करूं म्हणटा फादर डॉयलाक इतलें बरें तेणें बरोवप केलां आनी एकदम बरें कास्ट घालना ओके सगळे प्रोफेशनल सगळे हातींतले प्रोफेशनल आमीच म्हणून सगळे हातींतले प्रोफेशनल आनी सगळ्यांचें बरें जालां काम सो मागता हो शो सगळ्यांक लायक जावंक आनी तुमी येवंक ह्या शोक पळोवंक देव बरें करूं. या कांतारान
तुमकां वालोर दाखोवंक सोदता मेलेल्या मनशाचो आज म्हाका फाल्यां तुका आमचेरूय एक दीस येतलो मोडनाचो. प्रवादी म्हणल्यार आमचे दर एकेकाच्या भितर प्रवादी आसा. सो ते प्रवादी म्हणल्यार कितें तें आमकां पयलें खबर आसूंक ना. सो आतां ते फादर आपल्या धर्मीक दाखोवणेन प्रवादी म्हणजे कितें तें दाखयता. म्हणजे देवाचो वावर आमी कशें फुडें व्हरूंक जाता तो. देवानूच म्हाका जॉब फावो केलो. देवान तुमकां जॉब दिलो आमी आहात खंय सायबा आमकां कांय ना अजून. अरे देवाचो वेळ येतोच देव तुकाय दितलो. वय वस्त रे म्हजो वेळ अजून पावना. तू बस हांव तुका कितें पियोंक हाडटा. हय सगळें पियांव धाडटा खावपाक पाणी ना बसता. अरे खावंकूय हाडटा रे तुका बस. प्रवादी म्हटल्यार फादरीन दाखोवन दिला की दर एक मनीस जावन आसा समाजान एक प्रवादी आपल्या वावरा वरवीं आपल्या उतरां वरवीं ताज्यान कसो बदल हाडूंक जाता, ताज्यान कशे चेंजीस हाडूंक जाता, आपल्या उतराक कसो वालोर दिवन देवाक कशें बरेपणान दाखोवन लोकां मदें बरेपण करून हो प्रवादीक वावर आमचो लोकां मुखार आमी ह्या माध्यमांतल्यान हाडला. जाय जा म्हाका सांगताले काजा जाय बरें पावता म्हणून कोण सांगता ते म्हाका दिसती पड्यान तेंगे हांव तोंड कितलो हॉट्टी जाय हांव काजा जा सुखी आसता म्हणटा मरे हांव जायतलो काजा जावन होणा पडा. प्रवादी ह्या तियात्राचो एक वांगडी आयज आमच्या सांगाताक आसा आमचो फ्रँकी. पयलीं सद्याक चिटचेट तियात्र कार्यावळीन येवकात तुका. प्रवादी ह्या तियात्रान आनी जायते तियात्र तुजे जे लोक पळयता एक आठवेच तरेचे आसता. तुजो कॅरेक्टर दुसरो आसता म्हणटकूच ह्या तियात्रान तुजो एक वेगळो कॅरेक्टर वेगळें रूप लोकांक पळोवंक मेवता. लोकांनी कसो मानून घेतला आनी कितल्या उमेदीन हो तुजो जो वावर ह्या तियात्रान तूं कोत्ता तूं करीत आयला. हो वावर लोकांक एकदम मानून घेतला. कित्याक म्हाका जायती मॅसेजी येयलाय आनी लोकांनी म्हणलां आतां आमचो 9 तारखेर मार्चाचे 9 तारखेर रवींद्र भवन 3:30 वरांचेर हो तियात्र आसा आनी लोकांनी म्हाका सांगलां म्हाका परतून पळोवंक जाय. सो लोक परतून हो तियात्र पळोवंक येतलो आनी एक बरी मॅसेज आहा प्रवाद्याचें जिवीत कशें आसतालें आनीक प्रवादी म्हणजे एक देवाचो संदेशकार आनी आयज कितें घडटा तेंवूय ह्या तियात्रान आहा. फादरान बरें गुंतून हाडला फादर डोयलान आनी हांव मागता तुमचे लागीं सगल्यांनी हो तियात्र येवन पळोवचो आनी नियाडचो आनी खऱ्यानूच एक देवाचो बरो संदेश आसा आनी आयज काल कितें घडटा हेंच फादरान दाखोवपाची तजवीज केला. देखून हांव मागता तुमी सगल्यांनी येवन हो तियात्र पळोवचो. कितलो कान मारून हो तुजो जो रोल आसा तो कितलो करूंक तूं वावुरता. कित्याक जितले पण रोल तुजे लोक पळयता एक नॅगेटीव सायडीन तुका मानून घेता म्हणटकूच हो लोकांनी मानून घेतलेलो आसा. तुजो स्टाडी तूं कसो करता. हय हो रोल म्हाका एकदम बरो चॅलेंजींग आसा. बरो एक डिफरंट रोल आहा आनी जे म्हजे सांगता म्हजी वांगडी आसा तांणी म्हाका एकदम बरो सपोर्ट दिला आनीक तांचे वरवीं हो रोल आनी ताका बरी ब्युटी येता सोबाय येता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जे कमर्शियल तियात्र आनी हे तियात्रा मदें मातशें डिफरन्स आसता. कित्याक कमर्शियल आमकां एक वेगळे चालती आसता आनी हेतून ह्या तियात्रान आमकां चडशें धर्मीक आसता. उतरांय धर्मीकूच आसता. बायबलाचे पयत पुस्तकां वयलीं उतरां आसताय ती आमी सारकी चिंतून आनी सारकी सांबाळून कित्याक जातींतलो लोक आयज काल आमच्यांनी चड लोक देव बायबल वाचता. सो आमकां चड बायबल तांकां सोजमता. सो आमी तांकां जाय तशें आमकां तांकां उतर सोजमताय तशें आमी मारूं जाय कित्याक कितेंय मारूं जायना. ताका लागून हो तियात्र सारको एक चॅलेंजींग असो रोल. सो डिफरंट उतरां येता. सगळे फादर तो म्हजे सगळे रिपोर्ट म्हजे मामाक दाखय. म्हजो हार्ट बीट मेळोन आसा तेन्ना म्हजे माम्यान देवाचे 3 भाव दवरलो मागण्यान रावली आनी एक मिलाक कशें हांव जल्मान आयलो आनी म्हजी मामा सदांच म्हणटा हांव मिलाग्रीचो भुरगो म्हणून. हांव तरी आयज स्टेजीर आहा जाल्यार फादर डोयलाकूच लागून 2014 हांवें फादरा बारी हांवें पयलो आमचो कॉम्पिटिशनाचो तियात्र केलोलो. सो सिन्स 2014 हांव फादरा बारी आहा. तशेंच 2014 सावन फादरान कॉरेजमाचे तियात्रूय कॉमेस केलेले. तेन्ना सावन फादर आमचो कॉरेजमान ही बरी मॅसेज दीत आहा आमच्या लोकांक. देव बरें करूं. पडवो आमच्या क्रिस्ती धर्माचो आवडटाचो राखुंडा विश्वासीचा करवडतो ता जेजूचो ओवीचो बेचो ताचेर मार. सेबी प्रवादी ह्या तियात्रान
एक वेगळेंच तुजें कांतार आसा जें म्हाका दिसता भोव करून कोरेजमा काळान तूं पॉलिटिकल कांतारा म्हणना म्हणटकूच ह्या कांतारा वयर आनी जो तुजो वावर कोरेजमा काळार तूं कोत्ता जावं तुजो तेंको प्रवादी ह्या वांगडाक आसता फादराक आसता ताजे वयर कितें सांगशीं? जे परी तुवें म्हाका विचारलां आनी खरेंच हांव कोरेजमान पॉलिटिकल कांतारा म्हणना कित्याक आमी कितें म्हणटात कोरेजमान बोगसोण्याचो काळ बोगसूंक जाय एकामेकाक सो सदांच ती पॉलिटिकल कांतारां म्हणून तांच्यो चुकी आमी दाखोवन दिल्यो तर बोगसूपाचें केन्ना बोगसोणें दिवपाक थोडी सुवात आसूंक जाय तुज्या काळजान सो एका वादान आमी म्हणटात ते कोत्ता तांचे फारीकपण ते दितले तांच्या कर्तुबांचे फारीकपण ते दितले पूण कोरेजमान एक म्हज्या पयलींचतान हें आसा दुसरें सांगता म्हूण अशें न्हू पूण पयलेंचतान हांव कोरेजमान पॉलिटिक्स कांतारां म्हणिना एक संदेश जे पळय तुवें सांगला खरेंच म्हज्या कांतारांतल्यान एक वेगळोच संदेश हांवें दिला आनी तो कसलो संदेश तो तुमी येवन पळोवचो खरेंच प्रवादी तियात्रान हांवें एक वेगळेच तरेचें कांतार म्हटलां आनी तियात्रूय बरो आसा बरें कास्ट आसा फादर डॉयलान बरो बरोवन हाडला धर्मीक दाखोवन ती धर्माचेर आदारलेली आनी आमच्या धर्माचेर आदारलेली एक बरो संदेश आसा बरें कास्ट बरें म्युजिशन आनी हो संदेश लोकांनी घेवन घरा वयचो आमच्या सांगाताक आसा बाब लॉरी ट्रावासो चिच्चे तियात्रान हे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार प्रवादी ह्या तियात्राचो एक वांगडी तूं जायतीं वर्सां जालीं फादर डॉयलाच्या लेंथ शो आनी तूं आसता आनी फादराचे तियात्र म्हणटो जायतो तेंको तूं फादरांक दिता जायते तुज्या कांतरांनी तुवें तांकां वाखाडलेले आसा तुज्या तियात्रांनी तुवें कॅरेक्टर रोल केला म्हणटकूच ह्या पाद्री भावाचो वावर तुका कसो लागला आनी तुजो तेंको ताका केन्ना पासून? कॅनेडाबाय प्रवादी हो तियात्र सद्याक एकदम बरो तियात्र म्हणून लोकांक वाखाणला वचो थंयसर आनी ह्यो पावटी फादराची मॅसेज खरेंच बरी आसा प्रवादी एक वेगळेच तरेची दाखोवन हातूंत बऱ्यो सीन्स आसात आनीक बरे कलाकार आसात बरी कांतारां आसात कॉमेडी पार्ट सगळें बरें आनी समाजाक एक बरी मॅसेज येता आनीक एक वेगळीच तरेची कुशालकाय भोगता कारण म्हाकाय संदी मेवली ह्या तियात्रान वांटो घेवंक फादर डॉयलाची सांगाताक आनी हे पावटी आनीक ते एक जाण पाद्री भाव आमच्या बरोबर आसात सो तांकां तांच्या बरोबर वावर करूंक एकदम कुशालकाय भोगता आनीक होच वावर असो चालू उरल्यार पुरो फुडाराक हें हांव मागतां. तुजो वावर हातून कितें जाल्यार तुजी कितलीं कांतारां लोकांक आयकोंक मेवता आनी लोकांनी कशी मांडून घेतलेली आसा? हांव एक सोलो म्हणटा आनी एक ट्रियो म्हणटा दोनूय कांतारां बरीं आसात म्हजो सोलो एक बरे मॅसेजीचेर आसा लोकांनी मानून घेतला आनी हाचे खातीर आनी हे संदे खातीर हांव काळजांतल्यान फादराक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक वांगड्यांक बराबर एक बरो वावर आमी समाजा मुखार दवरतात हाचे खातीर म्हज्या सगळ्या सांगाती कलाकारांक डायरेक्टराक आनी तियात्र पळणाऱ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच देव बरें करूं. आदारली कसलेच काम तूं करिनाय फकत तूं दुसऱ्याक दाखयताय मोठा नाच्यो नाच्यो खबरो लोकांक सांगून आजची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवून आयल्या चिटचॅट तियात्र रोजमी दायरा